दिवचल मालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या मशिनां वरवीं भाता पिकाची लुवणी आनी मळणीचें काम नेटान चालू आसा. परतीच्या पावसान उपकार केले जाल्यार 8-10 दिसां भितर ही कामां पुराय जावपाची शक्यताय आसा. अंदू दिवचल मालान भात पीक समाधानकारक मेळटलें असो विश्वास शेतकी खात्यान उक्तायला. ह्या वर्साचे पीक तशें भाताचें खूब बरें आसा आनी आमची बिचोले झोनान हार्वेस्टिंगूय चालू जाल्लें आसा. पिळगांव, शिरगांव, मयां चालू जाला, मेणकुऱ्या चालू जाला आनी सगळ्यांक उत्पन्न तशें बरें आसा ह्या वर्सा. आनी अजून तरी पावस ना, सो पावसाक लागून कितें नुकसान बीन अशें कांय ह्या वर्सा रिपोर्ट जाल्लें ना. सो खूब बरें पीक मेळटलें अशें आमी आशा करता आनी शेतकाऱ्यांक अजून नॅचरल कॅलॅमिटीचो कांय त्रास जावना. सो बरें उत्पन्न.